प्रेस मिडिया आयज आमी जमनास घेवपाचें कारण म्हणटात कार्निवाला बंदारा इश्यू। आयज तुमी पळयलां आसतले गांवचे सगळे लोक एक जाल्ले आसात की तांकां थंय बंदारा नाका म्हणून। आनी गोंयचो गव्हर्नमेंट तुमी पळयलां थंय बंदारा हाडपाक सोदता। गांवच्या लोकांनी खुबशे रिजर्वेशन घेतले ग्रामसभेक, बाय केल्ली आसा वेगवेगळ्या मिडिया माध्यमांतल्यान की तांकां बंदारा नाका आनी कित्याक नाका हेंय सांगलेलें आसा की तो बंदारा थंय आयलो तर तांकां कितें त्रास जातले ते। पावस जेन्ना पडलो फाटल्या दिसां खुबशीं घरां बुडलीं, अशे खुबशे इश्यू आसा तेणी सांगले आसा। तशेंच जेन्ना पळयता आमी गोंयभर जो गोंयचो गव्हर्नमेंट आसा डेव्हलपमेंटा नांवान सिटी काबार केल्ली आसा आनी तशेंच आयज ते गांवांत येयल्ले आसा। जे गांवकारांनी कितली वर्सां आपलो गांव कसो राखपाचो, आपली लोकां कशें राखपाचे, तेंचे ट्रेडिशन तेंचे कल्चर कशें राखपाचे, देवळां जावं बाकीच्या लोकांक कशें राखपाचे ते राखून दवरले आसा। आनी थंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडून ते गांवपण आयज लोकांचे काबार करपाक गव्हर्नमेंट उठला। तेका लागून प्रत्येक गोंयभर पळयता आयज प्रत्येक गांवांनी सगळे लोक भायर सरता आनी हे प्रोजेक्टा नाका म्हणून भायर सरता। खुबशे ग्रामसभेक लोक वयता, रिजोल्यूशन घेता नाका म्हणून की आमचो गांव कसो आमकां जायो हे सांगता, पण हे गव्हर्नमेंटा लोकांचे पडलेले ना। हो गव्हर्नमेंट टोटली फेल जाल्लो आसा। तशेंच काल एक स्टेटमेंट दिला जो फोंडा तालुका MLA मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पॉवर मिनिस्टर सुनील ढवळीकर तेणी स्टेटमेंट दिला की आपूण गव्हर्नमेंट वांगडा आसा आनी हे बंदाराक सपोर्ट करता म्हणून। जो सुनील ढवळीकर आयज एक जोकर जाल्लो आसा। आयज तुमी पळयता गोंयभर ताका एक मिनिस्टर्स पळयता, लोक जोकर पळयता। जो MLA मिनिस्टर आयज असेंब्ली लिखता, कविता म्हणटा, ही तेजी लायकी जाल्ली आसा। हे आमी म्हणना, गोंयभर लोक म्हणटा। कितली वर्सां तेणे आपल्या मतदारसंघाक कांयच केलें ना आनी एक नाका जाल्ली स्टेटमेंट आयज तो दिता। खुबशे विशय आसा तेजे उलयतलो, पण आयज आमचो मेन आसा तो बंदारा इश्यू, तेजे आमी आयज उलोवपाक येयल्ले आसा। आनी तो म्हणटा की आपूण थंय 7 घरां ते बंदारा जाग्याचेर आपल्यान गेले फाटीं 7 घरां बांदून दिल्ली आसा। ती सविस्तर म्हायती आमच्या वांगडा आसा आमचो प्रतीश गावडे, जो फोंडा तालुका आमचो जनरल सेक्रेटरी आसा फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। तसोच म्हाज्या वांगडा आसा आमचो तुषार गावडे आसा, तो आमचो फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रेसिडेंट आसा। आनी हे दोन्ही प्रतीश आनी तुषार हे खांडेपाचे लोकले आसा। आनी तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमचो प्रेमानंद गावडे, जो स्पोक्स पर्सन आसा RGPचो आनी कॉर्डिनेटर आसा ते मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। सो हांव मागता जे सविस्तर जे तुमकां म्हायती जायी, लोक कित्याक अपोज करता, कित्याक बंदारा नाका, ते रिजन तुमकां आमचो बाब प्रतीश सांगतलो। सगळ्यांक पयलीं वेलकम। हे बंदाऱ्याचे पयलीं आमी थोडक्यात एक म्हायती जाणून घेवया। हो बंदारो आयज ढवळीकर हितून कित्याक इंटरेस्टेड आसा आनी तो कित्याक सपोर्ट करता हे खूब जाणून घेवपाची मेन इम्पॉर्टंट गजाल आसा। हो बंदारो पयलीं एप्लिकेशन करपी तेजोच फॅमिली मेंबर खांडेपारान तेणी 2012 तो प्रपोजल केले की आमकां इरिगेशनाक उदक जाय, ते सॅलिनिटी आसा ते उदकांचो बंदारो घालचो आनी फ्रेश वॉटर सेपरेट करून आपल्याक ते उदक दिवचें। सो हे पास जालें, तो बांदपाचो जालो 2012 गजाली। तेजे नंतर थंय तेजे सकयल आनी तेजे भाडा आमचो खांडेपारचो पॉलिटिशियन तेणी कितें केलें की वयर बांदता तो सकयल बांदचो आनी तेणी तो आडयलो। सो तेणी सकयल बांदलो, तो पुला ब्रिजाच्या सकयल येयलो। तो बंदारो नंतर आमचो खांडेपारचो एक एक्टिविस्ट आसा संदीप पारकर तेणी हाडयलो। सो तो सेकंड टाइम बंदारो बंद पडलो। सो अशें जातकीर 13 अटेम्प्ट आमच्या वार्ड नंबर 1 जो म्हाजो वार्ड आसा थंय स्टार्ट केलो। थंय स्टार्ट करतरी रिजोल्यूशन पास जालें फोर्टनायटली मिटिंगेक आनी तो बंदाऱ्याचें काम सुरू जावपाचें जालें। मागीर आमकां जेन्ना कळ्ळें जेन्ना आमी ग्रामसभेक रिजोल्यूशन घेतलें आनी
ते एनओसी जी दिल्ली ती रिवोक केली. त्याच्या नंतर सीएमाकडे प्रेझेंटेशन झाले, आमचे लोकल्स गेले आणि प्रेझेंटेशन केले आणि त्यांनी तो बंधारो हो थोड्या टायमापर्यंत बंद केलो. आता हो सेम बंधारो ते आता एक 200 मीटर वर सेम एनओसीचेर वर चालू करपाक सोदता परत अंदू. आता 2012 ही स्टार्ट जाल्ली आणि आयज आसा 2023. आता ज्या स्पॉटाचेर बंधारो स्टार्ट करपाक सोदता तर त्यांच्याकडे लोकल बॉडी कडे पंचायती कडल्यान घेतलेली एनओसी ना आणि हे बाय फोर्स त्यांच्याकडे एनओसी नासतना ते पयलींचे कितें डॉक्युमेंटेशन केल्या त्या डॉक्युमेंटाचेर आयज हो परत बंधारो बांदूंक सोदता. आणि तेन्ना आमी लोकल ओपोज करता, कित्याक ती ऑलरेडी फ्लडेड एरिया आणि 2021 येयला तेन्ना सगळ्यांनी येवन तो पळयला आणि तो स्वता सांगता आपण तो घर बांदून दिलो. सो तेकाय खबर आहा जाल्यार आयज हो गव्हर्नमेंट आमच्या जिवार कित्याक खेळपाक सोदता हो एक मोठो प्रश्न आसा. आणि हो ढवळीकर थंय कित्याक इंटरेस्टेड आसा हे बंधाऱ्याक, तो कित्याक सपोर्ट करूंक सोदता हे कितें आसा की थंय ते सगळे पॉलिटिशियनांनी थंय सगळे लागसारच्या जाग्यांनी आपली प्रॉपर्टी आनी सगळें कितें तेंची पोळी कशी दिसता. नेक्स्ट म्हणटा तो आरजीपीचे तेणी कमेंट मारला की लास्ट टायम आरजीपीन वार्ड नंबर 1 वोटिंग काडलेली बरी, तेकाच लागून तेजे वोट बँकाक मार बसलेलो आणि तो म्हणटा आरजीपी थंय अजून कित्याक येना. आरजीपी थंय येवपाचे तर कोण जाय तर फक्त आरजीपीचे मेन लिडर येयले ना. आमी तर आरजीपी प्रेसिडेंट आसा, एवरी ग्रामसभेक आमी इश्यू मांडटात. आम्ही सदांच लोकांकडे आसा, आमकां तो मुवमेंट आरजीपीचो म्हणून बाकी लोकल जेन्ना जाता आमी लोकां वांगडाच आसतले आनी आमी थंयचेच लोकल, आमी सेपरेट मुवमेंट कित्याक करपाक जाय थंय. तुवें पयलीं तुजे कोण कार्यकर्ते आहा तुका कोण कितें थंय इन्फॉर्मेशन दिता तेंगेले सारखे विचार. हे कोण मांडटा ग्रामसभेक इश्यू, फक्त आमचे हांव मांडटा, तुषार मांडटा, बाकीचे लोकल आसा ते मांडटा. सो नंतर तो म्हणटा आपली थंय घर बांदून दिली. आमचे इन्फॉर्मेशन आपण म्हणतो थंय 7 घरां क्लेम करता, पूण थंय आमचे इन्फॉर्मेशन एक घर बांदलेले आसा आनी थोडे 2 कितें घर रिपेर केल्ली आसा. सो पूण सांगपाचें इंटेन्शन कितें तें आतां तुवें घर बांदली तेन्ना आमी फ्लड येयलो तेन्ना सगळे कोणे कोणाकडे आमी मदत मागली, आमकां कोणाकडे जाय तो हेल्प मागलो आनी तेन्ना ढवळीकरान एमजीबीन तेन्ना तो घर बांदपाचे निर्णय घेतलो तेन्ना आमी खूश आसले. पूण आयज कळोन येता तेणी घर बांदली कित्याक, ती बांदली फक्त वोट बँक आसा, तेका ते वोट बँक करपाक जाय आसलें, तेका तो फक्त मताच्या आशेन तो घर बांदलेली. तेका नाका आसलें की लोकांचे दुःख पळोवन ती घर बांदनाशिल्ली. कितें ते आज प्रूफ केलं, कालचं स्टेटमेंट प्रूफ करता की तेणी घर बांदल्या ती वोट बँका खातीर, लोकांचे काकूट येवन बांदूना. आनी बांदता तुका सगळें खबर आहा, तुका त्रास दिसले तुवें तेन्ना घर बांदले आनी आयज थोड्या टायमान तूं आमकां थंयच्यान घालोवपाक सोदता ते घरांतल्यान, कित्याक लागून. आमी आरजीपी हो मुवमेंट आमी सेपरेट असो करपाना, लोकांनी मुवमेंट स्टार्ट केल्लो आसा, आमी लोकांच्या वांगडा रावतले आनी हो बंधारो जेन्ना लोकांचो ओपोज आसा तो बंधारो जावपाक जायना. आनी जे गव्हर्नमेंट हो बाय फोर्स करता ते लोक म्हणटा आमी जावपाक दिवपाना आनी आमी लोकांच्या वांगडा रावतले. सो तेची फुडली कितें म्हायती आसा ती आमचो तुषार बाब दितलो. सगळ्यां पयलीं गुड मॉर्निंग सगळ्या मिडिया. म्हजें नांव तुषार गावडे, आरजीपी प्रेसिडेंट फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. तर हो बंधाऱ्याचो इश्यू जो इतलो वाडलेलो आसा ते कारणान लागून जो गव्हर्नमेंट आसा बीजेपी सरकार आजकाल डेव्हलपमेंटाच्या नांवार खूब कितें सेक्शनां लायिल्लीं आसा. तर मेनली सेक्शन तेंचो 144 तेंचें एक तोंडपाट जाल्लो आसा 144 सेक्शन लावपाचो. कित्याक तांकां खबर आसा की लोक आजकाल जी डेव्हलपमेंट करता ती खंय तरी डिस्ट्रक्शन जाता नेचराक, तर तांकां ती नाका जाल्ली. ताका लागून तांकां खबर आसा की ओपोज जातलो, लोकांक खंय तरी तांकां कार्याक दवरचें पडटलें, तांकां कशें करून डेव्हलपमेंट जाल्लें जाय. ताका लागून तिणी हो सेक्शन 144 लायिल्लो आसा. आनी 144 तो खंयचे काय जाल्यार तो कळना, कित्याक मेन म्हटल्यार पंचायती कडेन एनओसी ना. जो बंधारो बांदला तेजे एक मास्क एनओसी ना. आमचो प्रतीश गावड्या त्याने हेच्या पयलीं इश्यू मांडलेलो ग्रामसभेत, एनओसी आसा जाल्यार टेबल करची म्हणून तेजेर एनओसी ना. तर हो खंयचे काय जाल्यार 144 लायिल्लो आसा. आनी मेन म्हटल्यार आतां 144 लायला तेणी. आतां हेचे फुडें श्रावण आसा, आतां श्रावण म्हयनो चालू आसा, गणेश चतुर्थी येवपाची आहा. तर आतां हेचे फुडें तो कंटिन्यू दवरतलो, म्हणजे लोकांनी चवथ जाय तशी तांकां फेस्टिवल आसा तो करपाक मेळपाना. कित्याक लोक आरत्यांक वयता, मागीर श्रावण देवळांनी गर्दी आसता, म्हणजे सगळ्यांक सेक्शन लागलेलो आसता. तर सीएमाचेर एकूच हांव रिक्वेस्ट करता की हो जाता तितलो बेगीन सेक्शन 144 काडचो म्हणून. तुमी डेव्हलपमेंट नांवाचे लोकां कडेन खेळकूट करपाचो ना.
कित्याक आज तुमकां आनी सीएमान खंय सांगलें अशें आयकलां की सीएम स्वता ते बंदाऱ्याचो जागो जावपाचो आसा तो येवन तो पळयतलो खंय इन्स्पेक्शन करतलो आपूण पळोवन मागीर सगळें सांगतलो तेन्ना पळयतलो हेजेर ताणें आजून पर्यंत कांय उत्तर दिल्लें ना आनी लोकांक स्वता खबर आहा कितके त्रास जाता बंदारो जाय जाल्यार आतां स्वता बुडटा जशें प्रतीशान सांगलां कित्याक प्रतीश थंयच थंयचो विलेजर तो सो ताका खबर आसा तो कितले त्रास जातले लोकांक तर हेजेर मातशें सीएमान जाता तितले बेगीन हांव मागता की सेक्शन 144 काडचो म्हणून आनी लोकांक न्याय दिवचो देव बरें. नमस्कार सगळ्यांक आनी येवकार म्हाजें नांव इमानुएल गावडे. खास करून हांव ढवळीकरांच्या विशयाचेर उलोवपाक लागून येयलो. आज जो ढवळीकार मडकय मतदारसंघ रिप्रेझेंट करता आनी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर उलयता म्हणजे खंयच तो उलयता थंय सुद्धा आपलो स्वार्थ ना जाल्यार तो खंयच उलयना. आता सांगले प्रमाणे जो बंदारो सुद्धा करपाचें प्रोविजन तेजे स्वताच्या खंय तरी फायद्याक लागून तो थंय जावचो असो म्हणटा. दुसरी गजाल अशें म्हणटा तो खंय तरी दिल्ले दान खंय तरी काडटा हें बरोबर न्हू. इंटेन्शन आज लोक आमी डेमोक्रेसीन जगता म्हणजे डेमोक्रेसीन जगता आसतना सगळ्यांक खंय रायट आसा जावं इतली वोट्स कशी काडली असो तो विचार आसा म्हणजे आरजीपी खंय तरी वोट्स चड काडले हें तेजे दोळ्यांक खुपसलेलें आसा आनी हांव ताका सांगूंक सोदता आरजीपीचे जो आतां जो कार्यक्रम चालू आसा गोंयभर चालू आसा आनी बरे बरे विशय हाताळटात आनी हो बंदाऱ्याचो विशय सुद्धा आमी जो हाताळपाक लागून फुडें सरल्यात तो आमी लोकां बरोबर आसात जे आमचे खांडेपारचे लोक जावं उसगांवचे लोक आसा ह्या लोकां बरोबर आमी आसात. जो पर्यंत लोक आपल्या विशयाचेर ठाम आसा तो पर्यंत आमी तेंच्या विशयाचेर ठाम रावतले. आता ढवळीकरांचेर उलयत जाल्यार ताजो जो फोंडा मतदारसंघाचो जो एमजीपीचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो त्याचो एक विचार आसा आनी ढवळीकराचो सुजीत ढवळीकर पळय आसा त्याचो एक विचार आसा म्हणजे हेंचे पार्टी भितर सुद्धा खंय तरी एकमत ना. पूण जो आपलो भाटीकर म्हणटा पळय तो बंदाऱ्याक खंय तरी जावचो न्हू म्हणटा आनी हो ढवळीकर तो बंदारो जावचो म्हणटा म्हणजे एमजीपी खंय युनायट आसा ते तुमी विचार करात. म्हणजे हो फक्त आपल्या स्वार्थाक लागून काम करता. त्याच्या फुडें गेले जाल्यार मडकय मतदारसंघाचेर विशय गेले जाल्यार मडकय मतदारसंघात अक्षरशः रस्त्याची चाळ जाल्ली आसा. तो साधारण 17 ते 18 वर्सां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आशिल्लो. रस्तो काय एक दिसान करता दुसरे दीस वता अशें काय ना. पूण आज मडकय मतदारसंघाचे सगळे रस्त्याची चाळ जाल्ली आसा हे हांगा तेजेर खंयच तेजें लक्ष ना. मूलभूत सुविधा ज्यो गरज म्हणटा जशें उदक लाईट रस्ते हे मडकय मतदारसंघातले सगळे रस्ते सगळे जावं मूलभूत सुविधा सगळ्यो काबार जाल्ले आसा हेजेर तेजें लक्षच ना. आज तो उलयता पळय स्वताच्या स्वार्था शिवाय तो खंयच स्टेटमेंट करिना असो विशय आसा. त्यातूनच एक गेलो जाल्यार हे आता आमी बंदाऱ्याचेर उलयले मडकय मतदारसंघात एक एसटीपी प्लांट जाता आनी थंय व्हडलो डोंगर आपल्या भावाचो कापून थंय फिलिंग करपाचो आसा तो म्हणजे खंय तरी स्वताचो स्वार्थ दडोवनूच तो काम करता हो ढवळीकर मनीस. म्हणजे विचार करात गोंय राखतले जाल्यार जे आरजीपी भुरगीं सुद्धा खंय तरी फुडें सरतात तांकां खंय तरी सायजेबल वोट्स पडटात हे तेंच्या कामा बद्दल पडटा हे तेच्या दोळ्यांक खूब आसता. आनी ही जी रिजनल पार्टी एमजीपी पार्टी पळय आशिल्ली खंय तरी नेस्तापूत जाल्ली आसा आनी हे ढवळीकरांचे विचार सुद्धा खंय तरी नेस्तापूत जाल्ले आसा हांव मिडिया मार्फत सांगूंक सोदतां. सो लोकांनी सुद्धा विचार करचो आज गोंयांत खंयची रिजनल पार्टी जाय हेजेरूय विचार करचो इतलें सांगून म्हजें दोन उतर सोंपयता. देव बरें करूं. एक सांगता तुमी सगळ्याक सांगपाक कितें पॉलिटिकल सांगपाक बंदाऱ्याक सांगता आमी बंदाऱ्याचेच उलयता पूण खास करून ढवळीकरान जो ढवळीकर पळय कांय गव्हर्मेंट ना करून आनी फाटल्यान तुमी लेटर केले जाल्यार बंदाऱ्याक धाडले तुमी येते की डब्ल्यूआयडी सो तुमी आतां बंदाऱ्याचो इशू आहा तो फोकस करपाक तुमकां दिसना तुमी काडटा ढवळीकराक करता वीच इज अ पार्ट ऑफ द सेम गव्हर्मेंट जे तुमी गव्हर्मेंटा कडेन अगेन्स्ट विरोध जमटा पळय ना सो तुमी तो हायलायट करूंक जाय तुमकां दिसना बंदाऱ्याचो तो उलयलो बरो तो उलयलो बरो. पूण ढवळीकरान असो स्टेटमेंट बंदाऱ्या वयल्यान तसो दिला रिगार्डिंग बंदाऱ्या वयल्यान दिला पूण तेणेन अशें म्हटलें की वोट बँका लागून गेलो न्ही तो ताणें म्हटलें फायनल इशू बंदाराचो लोकांक त्रास जाता पळय ते इम्पॉर्टंट तुमकां थिंगा फोंड्या बंदाराक लागून लोकांक त्रास तुका दिसना सो तो फोकस करूंक जाय तुमी हायलायट सांगला बंदाऱ्या आतां तुमी फुडें कित्याक बंदारा हेका दिसान जायना
इश्यू रेझोल्युशन पंचायतीक तर पयलीं खबर हय. आसता नोटिफिकेशन काडटात तेजेर तुवें कांयच हायलायट करना बाबा हे पंचायतीक पयलीं खबर आसली ना आसली फकत आतां रेझोल्युशन आतां ग्रामसभाक उलयता ते ग्रामसभाक केन्ना आतां उलयता ते लोकांक आतां खबर गमना पूण पंचायतीक पयलीं सांगलेली जाल्यार तुमी उत्तर जालें सगळें ना रिवोक केलं न्हू ऑलरेडी आम्ही आतां केल्या न्हू ना आता रिवोक करना सो तें सांग मरे तूं ऑलरेडी 22 रिवोक केल्ली आहे 22 रिवोक केल्ली आहे भाऊसा रिवोक केल्ली आसतना देखून मागीर पंचायतीन ते फॉलो करून बाबा ती कोती गव्हर्मेंटान ते प्रोसेस केला ना घेवन प्रोसेसिंग आसता प्रोसेस काय करून ते सांगतो सॉइल टेस्टिंगला काय करून ना किती टेस्टिंग आता परत न्यू पयलीं केल्ले पळय ते लोकेशन वेगळें आसलें सो आता 100-200 मीटर ते वयर बांदता वेगळो सर्वे नंबर आहा तेजे तेणी कांय डॉक्युमेंटेशन करूं ना आनी ते डायरेक्ट सेक्शन 144 लावन ते चालू करता न्हू आतां काम आतां काम करता आतां काम चालू करता पयल्यासान लोक तेका ओपोज जाले सो पंचायतीन तुमकां मागीर बाबा फक्त आमच्या फुड्यान येयला कोणा ते कांय सांग ना पयर आमी वचून क्वेश्चन केले न्हू क्वेश्चन केले हय. काय म्हणा तेच्या पयले पंचायतीन लोकांक सांगना काय म्हणटा बाबा हे येवपाचें आहा पंचायती लोकांना काय म्हणतात पंचायतीन लोकांक सांगना काय म्हणटा तुमी वचून वाद परत पयर स्टार्ट हय, केला ते तेन्ना मशिनरी घेवन येयली तेन्ना कळना आमकां परत पंचायतीक पयले गमता न्हू ना म्हणटा ते काय तेंका पेपर वर्क एमएलए स्टेटमेंट दिलो आमी पयर तुमी स्टेटमेंट कोण एमएलए एमएलएचो स्टेटमेंट ओके पंचायत पंचायत ना म्हणटा आमकां काय आयडिया ना म्हणटा वय आतां परत कित्याक तिने ऑलरेडी लास्ट टाइम एनओसी दिल्ली पळय ती रिवोक केल्ली आसा वा आतां काम चालू केलें पळय तेजेर कांयच पंचायतीक इन्फॉर्मेशन ना म्हणून सांगला सो आमी तांकां पयर ऑलरेडी सांगला जर तुमचे कडेन कांय इन्फॉर्मेशन ना ते स्टॉप ऑर्डर काडची म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिलां ते आतां 2 दीस जाले आयज आमी परत चेक करपाक जाय की आयज तेंची मिटींग जावन ते करता काय ना ते सो तिने आमकां प्रॉमिस केलें की स्टॉप ऑर्डर काडटले म्हणून पंचायतीक एनओसी कोण जाय पडटा डिपार्टमेंटाक पूण ना गव्हर्मेंट करताले आमी कितें करपा आमी ऑलरेडी तेच इश्यू मांडपाक येयले न्हू आयज हय स्वागत ते ना म्हणटा पंचायतीक कितें सांगला तुमकां फुडें पंचायत कोर्टान वयता पंचायतीचे आमी तांकां पयलीं स्टॉप ऑर्डर काड सांगल्या कोर्टाक वचपाचें कितें आतां डिसिजन मागीर आमी गांवांत मिटींग घेवन करता पूण सद्या तेंचे कडेन ते आतां जें काम चालू आहा ते जाग्याची एनओसी ना तुम्ही आता हो इश्यू घ्याला न्हू एज रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी पण तुम्ही पार्टी म्हणलं की तुम्ही हो लोकांचो इश्यू म्हणा रेव्होल्युशन गोवन्स लोकांच्या फाटल्यान रावता तुम्ही फुडें कित्याक घेयना तुम्ही कित्याक घेयना तुमच्या हातीन रेव्होल्युशन गोवन्स म्हणून कित्याक गव्हर्मेंट गांवचो मुवमेंट जेन्ना चालू आहा की गांवचे थंय तशें आहा पळय आयज गांवांत आमचे खूब पार्टीचे कार्यकर्ते पण आमी सगळ्याचो ओपोज आहा म्हाजो एकट्याचो असो ना पूण सगळे जेन्ना आमी एक कडेन मुवमेंट चालू केला तुम्ही कित्याक फाटी रावता फाटी खंय लेटर म्हाजें नांव आसा फाटी कसो म्हणटा रेव्होल्युशन गोवन्स नॉट इंडिव्हिज्युअल सगळे पार्टीचे लोक आसतात कित्याक हांवें कित्याक अशें करचें ना रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी म्हणटा नॉट इंडिव्हिज्युअल ओके तुम्ही रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी म्हणून ऍड्रेस करता इश्यू हय. पूण एके वाटेन तुम्ही ऍड्रेस करता हय. दुसरे वाटेन तुम्ही सपोर्ट करपाक फुडें सरना तुम्ही हे लीड करपाक कित्याक लीड करपाक कित्याक रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी म्हणून तूं इंडिव्हिज्युअल कळ्ळें आहा ना पूण हें हांवें डिरेक्शन आहा पळय पार्टीचे थ्रू हांवें तेंका फॉलो थ्रू म्हाजो चालूच आसा हांव सध्या पंचायत लेवलाचेर जे म्हाजे कडेन जाता हांव तेंचे कॉन्टेक्ट तो सदमाना तूं इंडिव्हिज्युअल सांगता हांव तुका सांगता रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी जेन्ना ही आतां तुमी ऍड्रेस करता हय. पूण त्या हेजेर मेन इश्यूचेर गांवांत हय. तुम्ही रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी कित्याक लीड करना काय म्हणटा लीड कित्याक घेयना काय म्हणटा तुमी लीड घेवपाची ना मेन कितें जाता आरजी म्हटल्यार कोण आतां भायर सरना आता ना म्हणजे कित्याक भायर सरना आरची म्हणत ना, म्हणजे अशें. आयज तुमची पार्टी तुमच्या पार्टी मेळटा मरे. ना हांव सांगता आतां कितें जालां आतां थंय ताणें जशें प्रतिशान सांगलां थंय वेगवेगळे पार्टीचे मनीस आसा ओके तो पीपल मुवमेंट जाल्लो आसा एक जाल्लो आसा आनी आमी आयज मुद्दाम एड्रेस करपाचें कारण आजी कितें बरी पडला की जे एमएलए स्टेटमेंट दिला आसा मिनिस्टरान तेणें आजी इन्वॉल्व केलेलो आनी तेजी सविस्तर तेणें कितें आसा ती म्हायती दिली आसा हेजे पयलो जेन्ना लास्ट टायम फ्लड आयिल्लो घर पडलेली तेन्ना तो म्हणटा आपल्याला एक घर बांदून दिल्लें आसा एज अ आरजीपी आमी सांगूंक सोदता की आमी थंय लोकांची घरां दिल्लीं आसात प्रत्येक भुरगे आमी वचून लोकांची घरां माती हेका लोकांक सारवार केल्ली आसा आनी आमी खूब एक्टिविटी केल्ली आसा पण आयज जे उलोवपाचें मेन कारण म्हणटा जेन्ना हो एमएलए तो मिनिस्टर आसा पावर मिनिस्टर तेणी आमकां मदीं घातले आमी थंय मदीं पडून आमचो मुवमेंट घेवपाक शकता पण खूब जेन्ना वेगवेगळे जे पार्टीचे मनीस एक जाल्ले आसा आमी थंय गेले तर ते डिवायड जातले ते आमकां नाका सो गांवच्या लोकांक सगळें एक घेवनी एक मुवमेंट करी जेन्ना आमकां सगळें जावन तेन्ना आमकां आपयतले वी आर रेडी आमी रेडी आसा पण तुम्ही एमएलएचे स्टेटमेंटाचे लागून प्रेस
कॉन्फरन्स घेता इम्पॉर्टंट बंधारा ना इम्पॉर्टंट बाकीचे इन डिटेल्स सगळे सांगले आसा तेंचे पळय फूल तेणी आयडिया मारून बाकीचे रिजन सगळे तुमी प्रेस भावा मागीर तुमकां दिता म्हणजे कांयच ना इन डिटेल्स स्टार्टिंग ते एंड पळय सगळे आसा आणि आता जे एक्ट प्रेजेंट केली कितें केलां जे पंचायती कांयच नोटीस येवना डायरेक्टली गव्हर्नमेंट आसा तो डायरेक्टली डिप्रेसिंग करपाक सोदता लोकांक इन्वॉल्व लोक मुवमेंट चालू आसा तेणी 144 लायले आसा ताका लागून आणि मागता गांवचे लोक मागतात सीएमाक तेणी रिक्वेस्ट केला समजा तुषार बाबान हे 144 काडचे कितें आसा ते आमी सगळे उलोवन तेजे फुडले एक्शन घेवचें म्हणून मागतात थँक्यू